तें चीट पळय ताणें तें हाडलें. ती चीट त्या दिसा जो कोण घेवन येयलो त्या चिटीन कितें आसलें? दुसरो राजा 19 वोड 14 आनी ही चीट पळय ती हेजिकाच्या हातांतल्यान तांच्या सेवकाच्या हातांतल्यान हेजिक्यान ती चीट घेवन ती वाजली. ती वाजल्या उपरांत मागीर सर्वेस्पराच्या मंदिरान वचोन ताणें तें थिंगा व्हरोन सर्वेस्पराच्या मुखार दवरली. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान ताणें मागणें केलें. ताका ती चीट मेवली. ती चीट ताका पळय जी धाडलेली उचांबळपण तितूंतल्यान भायर सरलें. ह्या चिटीन त्या कोणाक पळय थिंगासर उचांबळ केलो त्या देशाचेर राज कोत्ता पळय त्या राजाक ताजी शांती बिगडटा. जायते फावटी आमचे भितर अशें जाता. हांव तुमकां तें उगडास कोत्तां आनी म्हाका तरी एक शिर्वीस तर मेवली जाल्यार हांव तें बरे भाशेन जियेतलों. लोकांचे तशे विचार आसता. जरी तर म्हाका प्रमोशन मेळ्ळो जाल्यार म्हाका कांय भियेनासतना हांव जियोंक जाता. जायते जाण अशें चिंता. म्हाका पळय तो लोन मेळोंक जाय पळय तो मेवल्यार तो म्हाका भिरांत नासतना जियोंक जाता. थोड्या जाणांचें तशें चिंतन आसता. म्हाका जरी तर तो पोस्ट मेवलो तें पोजिशन तर मेवलें जाल्यार कसलीच भिरांत आसतना जेतलो. थोडे जाण अशें चिंतात. जरी तर म्हजें काजार जालें जाल्यार ही सगळीं झगडीं झुजां केस्तांवां सगळीं ती काबार जातलीं अशें ते चिंतात. आनी थोडे जाण अशें चिंतात पळय म्हाजें आपल्याचें घर आसलें जाल्यार कसलीच भिरांत नासतना जियोंक जाता. टेन्शन थिंगा आसचें ना. भाड्याच्या घरान रावत जाल्यार जायते फावटी टेन्शन आसता. तोंडे पिरायेर तो काजार जायना जाल्यार आनी शिरबीसेन तुजें थिंगासर तें टेन्शन आसता. कितलेच भाशेचें थिंगासर भिरांत थिंगासर आसता. केन्ना केन्ना कामूय थिंगा आसना. उचांबळ आयना जायते थिंगासर टेन्शन जाता. जरी तर तो पागार आसा पळय तो उणो आसा जाल्यार पयशाचे बाबतींत पळय थिंगासर कितलेसो टेन्शन जाता. जरी तर तूं दुयेंसांतल्यान तर पासार जाता जाल्यार कुडीचें थिंगासर टेन्शन आसता. मनांतल्यान कुडींतल्यान आनी ओत्मीक पयशांचे बाबतींत पळय जेन्ना तूं त्रासान पडटा पळय तेन्ना तुज्या मनान कसले विचार येता तुमकां खबर आसा काय? जरी तर त्या पोजिशनाचेर पावलो जाल्यार म्हाका भिनासतना जियोंक जाता. त्या सुवातेर पावलो जाल्यार भियेनासतना जियोंक जाता. ह्या दुयेंतांतल्यान भायर सरलो जाल्यार म्हाज्यान भियेनासतना जियोंक जाता. ह्या सुवातेंतल्यान ह्या परिस्थितींतल्यान भायर सरत जाल्यार भियेनासतना हांव जियेतलों. मनशाच्या भितर पळय भियेनासतना जिवपाची एक आशा आसता. आनी त्या पासत तो एक सुवात एक स्थिती पळय ती ताजे भितर एक आशा आसता. आनी खरेंच म्हणल्यार पळय जरी तर त्या सुवातेचेर त्या पोजिशनाचेर तूं पावलो जाल्यार तूं खरेपणी तूं भियेनासतना जियेतलो काय? हो एक प्रस्न. पळय आयज जायते जाण चिंता पळय त्या परिस्थितीन हांव तर पावलो त्या पोजिशनाचेर त्या सुवातेर हांव पावलो जाल्यार कसलीच भिरांत म्हाजें जियोंक जाता. ना तशें न्हू. ह्या संवसारान मनशांशी ज्या परेन तो पळय जिवो आसा कसलेय सुवात आसूं पळय खंयचेय परिस्थितींतल्यान तूं पासार जाता आसतलोय काय तूं हूंय वचोंक सोदताय त्या सुवातेर तूं पावोंक सोदता पळय जे मेरेन तूं जिवो आसाय. जिवितान कसलें तरी तिका त्रास आसतलेच. कसलें तरी टेन्शन वा कसलें तरी उचांबळाय. पळय रातची तुजी जेम वचपाक पळय थिंगासर कितें ना कितें तरी घडटलें. पळय हिंगासर पळय ताका हें चीट आयली पळय तेन्ना हें तुका आनी म्हाका मेवला पळय तसली चीट न्हू. ही चीट पळय आयल्या पळय ती कोणाक येयल्या पळय तें तुमकां खबर आसा? त्या देशाचेर राज कोत्तालो पळय त्या राजाचेर पळय ती चीट आयली. हाजो अर्थ त्या देशाचेर राज कोत्ताले पळय त्या उंचल्या पळय त्या पोजिशनाचेर तो आतां पळय उंचल्या पदवेर आसा पळय तसलो राजा तो आतां भियेता. त्या पासत हांव म्हणटा तूं चुकोन पासून चिंतिना काय? आतां पळय हांव हिंगासर आसा पूण त्या सुवातेर पावत त्या सुवातेर तर हांव तर पावलो जाल्यार थंय म्हज्यान शांतेन जियोंक जाता. खुशालकायेन थिंगासर म्हाका जियोंक जाता. जरी तूं अशें चिंताय जाल्यार तूं मातशें तूं ध्यान दी. तुजे लागीं पळय जें कितें आसा कितेंय तें आसत खुशालकाय आसत वो ती आनंद आसत वो तें तुजें सूख तें आसत त्या सुवातेचेर त्या पोजिशनाचेर त्या परिस्थितीन थिंगा तो ना जाल्यार तुमचो सर्वेस्पर जेजू क्रिस्त हें पळय तें सोदताय तें ताच्या हाजीरपणान हें तें खरें. ती चीट कितें आसली? कितें त्या चिटीचेर आसलेलें? त्या दुस्मानान ताका चीट धाडलेली. त्या चिटीन कितें बरयल्लें? हांव तुका मारून उडयतलों अशें थंयसर बरयल्लें. हांव तुका आनी तुज्या देशाक नाश कोत्तलों. तुका आनी जें कितें तुजें आसा तें सगळें हांव सारकेंच काबार कोत्तलों. हें त्या चिटीचेर बरयल्लें आसलें.
त्या देशाचे राज कोत्ता पळय त्या राजाक धमकी दिल्या. देशाचे राज कोत्ता पळय त्या राजाक भिरांत उत्पन्न कोत्ता पळय असली चीट ताका मेवतोस. त्या राजान कितें केलें? आतां म्हज्यान कांय करूं जावचें ना अशें म्हणून ताणें कितें गर्व केलें? मिजास करून तसो ताणें केलो काय? ओ त्या प्रॉब्लमान सारकें कोचच्या खातीर ताणें कसलें तरी पावल केलें काय? तूं बरे भाशेन तूं थिंगा पळयत जाल्यार तुज्या प्रॉब्लमाचें जैवंत जावच्याक ताणें म्हटल्यार जाल्यार थिंगासोर एक व्हडलें अद्भुत थिंगासोर काम केलें. तें अद्भुत काम म्हणटा तें कितें? ताणें कितें केलें? ताचे भितर तें उचंबळाय उत्पन्न केलां पळय ते चिटीन ती वाजल्या उपरांत म्हणल्यार ती चीट वाजल्या उपरांत ती उचंबळाय म्हटल्यार तें भिरांत ती भिरांत उचांबळाय हाडटा पळय त्या चिटीक घेवन तेणें कितें केलें? बारकान आयकात इश्टानो, जेन्ना काळोख आमचे सोर भोंवतणी येता पळय आमी सगळ्याकीन पयलें तें कितें करूंक जाय? तुमी आतां आयकात. तुजी नदर स्वर्गार आसोंक जाय. सोर भोंवतणी जें प्रॉब्लम तुका पळय तेन्ना तें बुडवयता, एक भिरांतीन तुका थिंगासोर तें सोर भोंवतणी येता आनी तुका वयर सोकला तिका तुजो जाताय. तुका सुस्कार घेवंक बसूंक जायना पळय थिंगासोर तेन्ना. तुवें कितें करूंक जाय? हेजिक्यान जें केल्लें पळय तेंच करूंक जाय. हेजिक्यान कितें केल्लें? ताच्या सोर भोंवतणी काळोख तो अशें थिंगासोर तो पळयता तेन्ना हाजो अर्थ म्हणल्यार ताजे कून व्हरतो पळय तो दुस्मान, ताजे वण ते आनीक बळिश्ट ती फौज ताजे देशाक थिंगा घेरावो घालताले. ताजे पळय ते देशाक पळय ते चड दुस्मान येताले. हेजिकान कितें केलां तुमकां खबर आसा? स्वर्गारूच हांवें तर पळयत जाल्यारूच म्हाका थंयच आदार मेळटलो. आतां तुमी आयकात पळय जेन्ना तुजे वाटेन तिका कांय दिश्टी पडना, जेन्ना तुका कांय डायरेक्शन दिश्टी पडना जाल्यार तुवें फकत एकूच काम करूंक जाय. स्वर्गार तुवें तुजें नदर लावंक जाय. तितलेंच तुवें करूंक जाय. पुरो स्वर्गीचो राजो पळय तुका थिंगा वाट दाखयतलो. तूं ज्या परिस्थितींतल्यान पासार जाताय ते घोडे कितले अवघड आसत, कितली भिरांत ते वाटेन आसत, सर्वेस्पर तुका वाट दाखयतलो. त्या वेळार हेजिक्यान ताणें पळय ताजो पळय तो सुराचो राजा ताणें पळय ती चीट पळय ताका धाडल्या उपरांत आनी तें वाजून पळय ताजे भितर पळय ती भिरांत येयली पळय तेन्ना हांव तुमकां ती पुतून वाचता. ही चीट पळय तांच्या सेवकाच्या हातान घेवन ताणें ती वाजली. तेन्ना सर्वेस्पराच्या मंदिरान वचोन ताणें सर्वेस्पराच्या मुखार दवरली. ती मुखार दवरून ताणें कितें केलें? दुस्मानाच्या पळय ते चिटीन ताचे भितर ती उचांबळाय हाडले. ती चीट घेवन तो खूंय गेलो? सोमतोच तो सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान गेलो. सोमतो तो सर्वेस्पराच्या त्या हाजीरपणान तो राजा गेलो. देशाचे राज कोत्ता पळय तसलो तो जंय आसा पळय थिंगासोर दिमेर रावन ताणें मागणें करूंक येतालें. पूण ती चीट घेवन सारकोच पळय ती चीट घेवन तो सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान आयलो. मोगाच्या भावान मोगाच्या भयणीनो, आमचे जिवितान हें गरजेचें. हान्ना पळय तुवें घरा कोणें मागणें करूंक येता, सोम्या म्हाका तूं एक पूत दी. पूण त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरान येवन तुका घेवन तुवें सर्वेस्परा कडेन मागलें. पवित्र पुस्तक आमकां म्हणटा की ताची नदर खरेंचपणी सर्वेस्पराच्या मंदिरार ती थिंगा तिकोन आसा. हे सर्वेस्परान अशें म्हटलां, देशाचे राज कोत्ता पळय तो राजा ताजे भितर उचांबळाय हाडला पळय ती चीट घेवन सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवन ती चीट थिंगा उक्ती करून ताणें मागणें केलें. ताणें कसलें मागणें केलें? ताणें कितें म्हणून मागणें केलें? ताणें कित्याक म्हणून मागणें केलें? आनी कसो ताका जबाब मेळलो? हांव आयज हे सगळे विशय घेवन तुमकां सजमणी दिवची हांव ही आशा दवरतां. सगळ्याकीन पयलें जें तुका हांवें सांगलां, ताणें मागणें केलें. कशें मागणें केलें? ताजे लागीं जें येयलें ताजे भितर उचांबळाय हाडटा पळय ती चीट ताका मेवली. ताज्या त्या हातीन घेवन तो सोमतो तो सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येता. ती चीट उक्ती करून तो मागणें कोत्ता. ताजे अर्थ कितें तें तुमी जाणाव? ताचे भितर भिरांत हाडली पळय ती चीट तो पळय खूंय घेवन आयलो. ताका सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान घेवन येयलो. म्हज्या मोगल भावानो आनी भयणानो, तुका जें कितें पळय भिरांत दिता, तुजी जेम उडयता पळय तसलो तो विशय.
तुज्या कुडीन पळय उचांबळे हाडटा पळय ती तें दुयेंच. फाटल्या दिसांनी आमी पळयलां जेन्ना पळय इफेन दाखयता पळय तो घोव सोरो पिवन घरा येतालो आनी सारके सदांच तेजे बायलेक मारतालो. ही भयण तिका सोसूंक जायनासलें, तेजी आवयक पासून सोसूंक जायनासलें. त्या वेळाचेर पळय जेन्ना ती टीव्ही पळयताली पळय त्या दिसा टीव्हीचेर कॅल्वरीचो ताळो हो प्रोग्राम थिंगा चलतालो. टीव्हीचेर हो प्रोग्राम पळयतना तेचे भितर हो एक भावार्थ आयलो. म्हज्या जिवितान पळय इतले कोश्ट दिता पळय, इतले त्रास दिता पळय, आनी जोरी पळय ह्या घोवाक जोरी तर हांव म्हज्या घोवाक त्या कॅल्वरी टेम्पलान व्हरोत जाल्यार सर्वेस्पोर म्हज्या घोवा लागीं उलयतलो, ताका बरो मनीस कोत्तलो आनी अशें ताका भावार्थ आयलो. अशें तशें करून तेन आपल्याच्या घोवाक विनंती केली. तेच्या घोवाक ती कॅल्वरी टेम्पलान घेवन येता. ही अद्भुत घोवाय फाटीं आमी ती पळयली. घोवान अशें तिंगा कबूल केलें. कितलेच फावटी म्हज्या बायलेन म्हणलें बदल बदल बदल, पूण हांव बदलोंक ना. सारके पिश्या भाशेन राक्षस कसो तेजे बरोबर वेव्हार करतालो. पूण आयज म्हजे बायलेन सर्वेस्पराच्या मंदिरान म्हाका घेवन येयलें आनी सर्वेस्पर मोकोणें सारको उलयला. खरेपणीन सर्वेस्पर मोकोणें उलयलो आनी सर्वेस्पर म्हजें काळीज बदलून दवरलें. मागता तें तुमी आयकात. ह्या पळय पवित्र पुस्तकान एक पदवी आसा. ती पदवी कितें तुमकां खबर आसा? मनीस पळय कितलोय तो पातकी आसो, तो कितलोय वायट आसो जाल्यारूय, कितलोय तो खोटो आसो न्ही, ताका सारके पवित्र मनशाच्या रुपान बदलपाची पवित्र पदवी हितून आसा. तो घोव ही गोवाय दिता. सर्वेस्पराचे हाजीरपण येयल्या उपरांत सर्वेस्पराचो सेवक पळय जें उतर सांगतालो पळय तातूंत म्हजें जिवीत बदललें. ही गोवाय आमी फाटल्या दिसांनी आयकला. गोवा कडल्यान सारकें बेजार जाल्लीं. 10 वर्सां पर्यंत गोवाच्या भावा सांगाता, देरा सांगाता वायट संबंद दवरून एक भिरांकूळ जिवीत जियेताली पळय असली एक भयण. कितले अद्भुत करून तिणें आपल्याची गोवाय सांगली. जेन्ना ताजी भुरगीं वाडटा तेची आवय पळय जी वायट कामां कोत्ताली, भुरग्यांनी आवयक म्हणलें तूं हें कितें करूंक सोदता, कितें कोत्ताय, तूं हें सगलें कित्याक तूं अशें कोत्ताय. तरी आसतना तेजे पातकी संवयेंतल्यान ती पयस वचनासली. जाल्यार असल्या वेळाचेर ताच्या पुतान कितें केलें तें तुमकां थिंगा खबर आसा? आवयचें जिवीत बदलोवंक जाय जाल्यार आवयचें जिवीत बदलपाक फकत सुमेकोण जाता. सर्वेस्पराचें उतर पळय प्रचार कोत्ता पळय थिंगा एक सभा आसा. ती जावन आसा कॅल्वरी टेम्पल. आवयक थिंगा कॅल्वरी टेम्पलान व्हरचें पडटली. ताची आवय थिंगासर गोवाय दिता, म्हजो पूत म्हाका कॅल्वरी टेम्पलान घेवन आयलो. कॅल्वरी टेम्पलान येयल्या उपरांत सर्वेस्पर म्हाका सुटावे करून उलयलो. हांव जाल्यार सारकीच वाट चुकलेली. सारकें सर्वेस्परा कडल्यान पयस जाल्ली. त्या दिसा सर्वेस्पर मोकोणें उलयलो आनी म्हजें आख्खें जिवीत सर्वेस्पराक सोंपयलें. अशें पळय ह्या पातकी जिवितांतल्यान भायर सरपाचें हांवें जायते कोशिश केले, पूण म्हजे लागीं तें घडोंक ना. पूण देवाचें उतर म्हज्या जिवितान रोयलें पळय तेन्ना त्या उतरान म्हाका पवित्र केलो आनी म्हजें तें वायट जिवीत सोडून एक नवे जिविताची सुरवात हांवें केल्या. म्हज्या घरांत म्हजीं जीं भुरगीं आसात तीं आतां कितले खुशाल बोली ते जियेता. हें सगलें कशें घडलें? म्हज्या भावा भयणानो, आयज तुजे पळय कितलेय प्रॉब्लेम आसत, आयज पळय तुजें कितलेंय पळय तें टेन्शन आसत, कितलेंय पळय तें रीण आसत, तूं कसलेंय तूं त्रासान आसाय, सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान तें सगलें घेवन यो आनी सर्वेस्पराक सांग ही पळय म्हजी परिस्थिती जाल्या, हें म्हजें कोश्ट. सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवन हाडना. दुकान करून म्हणलें सर्वेस्परा म्हाका एकूय भुरगें ना. म्हजेर काकलूत कर बापा. जोरी तर तूं म्हाका पूत दिवशी, हांव त्या पुताक तुजे सेवेक दितलें सर्वेस्परा. तुजो सेवक जावपाक समर्पीत करतलें. म्हाका एक पूत दी बापा. तियेन दुकान वयली सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान. सर्वेस्परान अद्भुत रितीन ताका जबाब दिलो. हान्नाक एक सोबीत असो पूत दिलो. ताचें नांव साम्युएल जावन आसलें. एके वेळान तो न्यायी आसलो आनी दुसरो म्हणल्यार तो एक भविश्यवक्ता आसलो आनी तो थिंगासरलो याजनीकूय आसलो. तो थिंगा न्यायी जावपी, थिंगा प्रवादी जावन आनी तो याजनीक जावन आनी अद्भुत सेवा ताणें केली. एक उत्तम सेवा ताणें केली. साम्युएलान ह्या तोरेन हान्नाचेर पळय जो कुरपा दिवली पळय ती वांजडी, ती लोजेन आसताली पळय तिका निंदा तेची जाताली सदांच. तियेन ते निंदा आनी अपमान सर्वेस्पराचे हाजीरपणान हाडून थिंगा दवरले.
आयज तुमचे मदें कोणूय ह्या भाशेन कोश्टांतल्यान त्रासांतल्यान तुमी बेजार जाले जाल्यार तें बेजारपण तूं सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान घेवन यो. एके भयणीन आपल्याची गोवाय दिली. म्हजो पूत थिंगा सोर फोडटा. दोतोरान म्हणलें तो आतां साल्वार जावचो ना. तूं ताका व्हर, आतां आमच्यान कांय करूंक जायना. त्या पुताक पळय थिंगा सरोत तसोच घेवन येवन सर्वेस्पराच्या मंदिरान येवन म्हज्या मुखार ताणें दवरलो. आनी आमी मागणें कोत्ताले थिंगासर म्हणलें, बापा ह्या भुरग्याक दोतोरान सांगलां पळय तुमी व्हरात म्हणून. तूं ताका बरें कोत्तलें पण ह्या भावार्थान पळय हांव घेवन येयला आनी हांव तुजे लागीं मागणें कोत्ता. आवय थिंगा दुख्खां वावयताली. जाल्यार कोमान आसलो पळय तो पूत उठोन मामी मामी ह्या भाशेन ताणें उलो मारलो. म्हाका तान लागल्या, म्हाका उदक दी. आमचो बापूय कितलो अद्भुत न्हू. म्हज्या मोगाच्या भावान भयणानो, राजा इतलो बिजी आसतालो पळय तोच राजा सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येता. सर्वेस्पराक आपल्याचे कोस सांगपाक ताणें थिंगासर वेळ काडलो. आयज जायत्या लोकांक थिंगा वेळूच थिंगा मेळना. उरलेले सगळे कामाक तांकोडे वेळ आसा पूण सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवच्याक, सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान थिंगा दिसोंक, सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान थिंगासर दुकां वावोवंक आनी सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवन आपल्याचें दूख सांगोंक वेळ ना. ते येवंकूच केन्ना पावनान. त्या दिसा हेजिकिया सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान येवन ताचे लागीं जे चीट ताका मेवली पळय ती चीट तो घेवन ती उक्ती करून ती वाजून, बापा ही पळय ती चीट. तो राजा म्हणटा पळय हिंगासर म्हाज्या देशाक म्हाका सगळ्यांक तो नाश कोत्तलो म्हणून. सर्वेस्परा तूंच म्हजो आदार. अशें म्हणून चीट उक्ती करून ताणें मागणें केलें. आयज कोण हिंगासर अशांतीन येयलो आसा, कोश्टांत तूं येयला आसाय, त्रासांतल्यान तूं येयला आसाय, जाल्यार आतां यो सर्वेस्पराच्या हाजीरपणान आमी मागणें करुया. व्हडल्या पवित्र सर्वेस्परा बापा, आयज आमी तुज्या हाजीरपणान जी आमी मागणी कोत्तांव ही तूं मागणी आयक. ह्या सुवातेर हिंगासर सगळीं एकठांय जाल्या पळय सगळ्या लोकांक साल्वार कोर बापा. कृपा देवय बापा. तांची दुखां तूं पूस. ते पळय जे कोश्टान आनी त्रासान आसात पळय तीं तांकां सोडय. तांची सगळीं चिंतनां आसा ती पयस कर बापा. असलें बेसांव आनी कृपा कोर म्हणून जेजू क्रिस्ताच्या नांवान हांव मागतां बापा. जेजूच्या नांवाचे मोहिमे पासत, तुज्या नांवाचे मोहिमे पासत आशा दवरता ताचे कडेन व्हरती. आमी चिंता पळय ताचे कडेन व्हरतें तूं उत्तम जबाब दिवन तुजी थंयसर मोहिमा जावन दी बापा. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान आमी मागणें कोत्तांव बापा. आमेन. Address Calvary, Post Box number 30, Kokatpalli, Hyderabad 72.